राती 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवपाक मनाय आसा, पूण वागातोर आनी हणजूण वाठारांत नेम फटेर मारून कांय क्लब राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात। ह्या म्युझिकाचो लोकांक बरोच त्रास जाता। देखून हणजूणच्या तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी बिरेस्तारा राती वाठारांत वाडपी प्रदूषणा आड मेणवाती पेटोवन आंदोलन केले। राती 10 वरां उपरांत क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात। हे क्लबूच बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली। And we were questioned, why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled. We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at the club riot. We didn't let the PI walk in. Yeah, so it has all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict actions on all this. We carried on our candlelight march, okay, all the way to the police station. We've told them how many people are suffering, how many people have died in the past, elderly people. With their illness, they were forced to die early. It's injustice to their death. Yeah, we've come here and now we've asked the GS PCR. Okay, we've spoken to him and he has told us he's going to speak to his higher up, and he'll get back to us, because all these clubs will not be functioning until they install the sound monitoring system. And it shouldn't be, and we don't want all this to be, because this is our demand we've already placed. No club should function till the sound monitoring system is installed. हणजूणकारांनी केल्ल्या आंदोलनात दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार वांटेकार जाले। ऐकात तांच्यांनी ह्या आंदोलनात कितें म्हटले ते। लोकांनी जेन्ना आमी पळयलें इन सोशल मिडिया एज वेल एज न्यूज पेपर की लोक मार्च करपाचे आसा, आमकां उमेद आयली। बट काल जेन्ना आमी पळयलें की MLA हैज गॉन टू द पुलीस स्टेशन, वी नो दिस गेम। MLA हैज गॉन टू द पुलीस स्टेशन टू इन्श्योर दिस प्रोटेस्ट फेल्स, एंड दॅट इज वाय आयज आमी हांगा आयल्या लोकांच्या बरोबर रावपाक। हे सगळी गेम चलता, हे MLA बिमएलए सगळे आर हँड इन ग्लव्स। If this lady cannot stop, see, 1 minute, why we don't trust her? She's a betrayer. She is a betrayer. If she has betrayed the people, what stops her from betraying them again? He is the head of the family, and Goincho family so head is Pramod Sawant. He has said he is wholly responsible. He is wholly responsible. Eyes taka moral काय करेज ना सांगपाक पुलिसांक टू एक्ट, कित्याक आमकां सगळ्या खबर आसा की पुलिसांच्या एंट्रींग हे कितले पैसे घेता पळय ते। सांकळे वचोन खंयच्या बायलेक पैसे दिवचे पडटा पळय सगळ्या गोंयांक खबर आसा। दॅट इज वाय ही हॅज नो मॉरल ऑथॉरिटी टू टेल द पुलिस। प्रमोद सावंत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा, एंड वी विल फाईट द बॅटल। आणि आज दुर्दैव अशें की आज 15 ऑगस्ट, आज ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो दीस, आणि आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की ह्या सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स। म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडले। लोकांक आज फ्रीडम जाय फ्रॉम नॉयज पोल्युशन। सो म्हाका दिसता दिस इज एब्सोल्युटली फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट। आणि आमी आज पळयलें की हे पुलीस डिपार्टमेंट कशें हे हँड इन ग्लोव्ज जाता। आमी सकाळीं पळयलें की एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता की गोंयभर ड्रग्स आहा। मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटना स्लीप ऑफ टंग जाली, आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयलें तें खरें, ड्रग्स हांगा सरासर आहा गोंयांत। आतां स्थानीक जेन्ना आमची महिला त्या सायडींच्यान पास जाताली तिणें सांगलें रईत क्लब म्हणून तो चालू आशिल्लो। ती सांगता जेन्ना आमी थंयच्यान एक्चुअली आमचो रईतान वचपाक प्लॅनूच नाशिल्लो की लोक थंयच्यान चलून हांगा येवपा आशिल्ले PI विचारपाक। आमकां हाडायलें कोणें रईता मुखार, ह्या PIन आमकां थंय हाडायलें, आनी कितें सांगपालो खंयचो दाखय आपूण बंद करता। अरे 2:15 तूं लोकांक विचारता खंयचो क्लबान म्युझिक आहा काय म्हणून। म्हणजे हे लोकांनी फाल्यां आपलें काम धाम सोडून सगळे पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी लागपाचें, हे तुमचें काम। खंयचो क्लब चालू आहा, खंयच्या क्लबान 10 उपरांत म्युझिक, हे तुमचें काम, तूं लोकांक विचारनाका। ताजे उपरांत तांणी सांगलें की तरी सम नेम
some club was Vamos हे चालू आले. म्हणजे this shows that there is a complete failure on the police department, on the law and order. आम्ही पहिला की हांगा ड्रग्जान कशे लोक मरता, 3 बाबडे लोक हांगाचे मेले तरी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे जायना. आज लोकांक रस्त्यार देवचे पडला. फाल्यां वी विल एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट. एंड आय वॉन्ट टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमी वता उगी रावचे ना. कित्याक ह्या सरकाराची पळय फुटींगपणां आसा. फाटल्या असेंब्लीन हो टुरिझम मिनिस्टर व्हडले उलयतालो मरे. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा. ताचे कडेन आरबी बटालियन आहा म्हूण तोच सांगतालो मरे आपल्या कडेन सेपरेट विजिलंट टीम आहा म्हूण. सो खंय आतां ती टुरिझमाची टीम? ते येवन कित्याक रेड मारना? Why the police department has to wait for GSPCB to act? Where is the tourism department's vigilance team? So this shows की हे सगळे करप्शनान बुडल्या. हांकां बॅगो पावता आसतल्यो नाल्यार हांकां दिल्लीच्यान फोन येता आसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार.